ते सक्सेनाय बी गोंयांत हो आमचो सल्लागार म्हणून अपॉयंट जाता ऑर अपॉयंट जाला नेमणूक जाल्या अशें म्हणून बातमी आसा. म्हणटकर कॉमनवेल्थ गेम्सांत जांचेर ठपको बशिल्लो, जांकां आरोपी म्हणून सगळे भारत सरकार आनी सगळी मिडिया वळखता, तांकां तुमी कित्याक हाडपा जाय? ते आरोपी न्हय ते तांकां शिक्षा जावना जायत और अजून पर्यंत कांयच सिद्ध जावना जायत तरी आसतना तांचे परस बरो इवन तांचे परस सकयल्ल्या रँकाचो कोणी जर मेळ्ळो जायत तुमी हाडचो आनी हे सांचेती आनी सक्सेना हांची जी नेमणूक आसा ती रद्द करची अशें सादारणपणान कोणी पळयता तो म्हणटलो. दुसरी गजाल हे सांचेतीच्या नेमणुकेक लागून आनी ती नेमणूक आपणाक विचारनासतना केली म्हणून श्रीपाद नायकान राजिनामो दिलो. श्रीपाद नायक हो गोवा ऑलिंपीक एसोसिएशन इंडियन ऑलिंपीक एसोसिएशनाचो गोंयचो फांटो जो आसा ताजो अध्यक्ष आसा आनीक ही लुसोफोनिया गेम जी जावपाची आसा ते कमिटीचोय बी अध्यक्ष आसा. त्या कमिटीचो तांणी राजिनामो दिलो आनी आपूण अध्यक्ष ना म्हणून सांगलें. कित्याक तर आपल्याक विचारनासतना हें सगळें चल्लां म्हणून. हातूंतलो लुसोफोनिया गेम कुशीन उरली हातूंत गोंयांत नवो राजकीय खेळ चालू जावपाची आनी धोक्याचें राजकारण चालू जावपाची शक्यताय आसा. कारण श्रीपाद नायकान राजिनामो दिलो आनी PTIन बातमी हाडली, ताणें दिल्ली स्टेटमेंट दिलो. त्या बरोबर BJPचे जे हजारांनी कार्यकर्ते आसात तांच्यात एक भुकंपाचो धक्को सो जालो, आरे कितें चल्लां काय म्हणून. आनी लोकांकय बी मातसो हुस्को जालो. कारण BJP सरकार 5 वर्सां उरतलो, बरें काम करतलो, भ्रश्टाचारा विना निवळपणान काम करतलो अशी लोकांची अपेक्षा आसा आनी मुख्यमंत्री ते काम बरे भशेन करून घेतलो अशी लोकांची अपेक्षा आसा. अशी जर BJPन भितरले भितर दुसफूस जर जावपाक लागली आनी मिसअंडरस्टँडींग जावपाक लागले जाल्यार ते BJPकय बरें न्ही, गोंयच्या सरकाराकय बरें न्ही आनी गोंयच्या लोकांक तर खूबच वायट. कारण लोक म्हणटा इतले तेंपा उपरांत एटलिस्ट आतां तरी एक स्थिर सरकार आमकां मेळ्ळें, म्हणजे जे सरकारी पक्षाक जंय भोवमत आसा असलें सरकार आमकां मेळ्ळें कितलेशेच वर्सांनी. म्हणटकर आज वो फाल्यां तो त्या गोयडेचें राजकारण जें आसता हांगचो कुडको काड थंय जोड, थंयचो कुडको काड थंय जोड, जो गोंयकारांनी खूब्ब पळयला तसलें आतां एटलिस्ट हे फुडले 3-4 वर्सां तरी जावचें ना अशें म्हणून आमी अपेक्षा करतात आनी तशी अपेक्षा बी धरतात. आनी तशी आमची अपेक्षा पूर्ण करपाक, गोंयकारांची अपेक्षा पूर्ण करपाक BJPन वावुरचें. तातूंत भितर मदले मदीं काँग्रेस आयली. आतां कितें जाता, राम आनी लक्ष्मण सामके रामायणाचे मुख्य एक्टर अशें आमी धरतात आनी सामके क्लोज भाव. जायते गोंयकार म्हणटा पर्रीकार आनीक श्रीपाद नायक राम आनी लक्ष्मण. आतां राम आनी लक्ष्मणा भितर जर झगडी सुरू जायत जाल्यार रावणाचें फावलें ना. रावण पळयत रावला आपल्याक चान्स मेळटा काय म्हणून. तशें गोंयांत जातलें. आतां कितें आसा, गोंयांत कोण रावण हें सगळ्यांक खबर आसा. आतां काँग्रेस रावण अशें हांव म्हणना, पूण रावण जायते वेळार कितें जाता बेठ्योच थोड्यो गजाली याद जातात. तांकां लॉजीक अशी नासता पूण याद जाता. आतां म्हाका काँग्रेसीची याद जाली. पयर काँग्रेसीन कितें म्हणलें की श्रीपाद नायकाक दुखोवन पर्रीकारान बहुजन समाजाक दुखयलां. पर्रीकार बहुजन समाजाक दुखयलां आनी हें बरें न्हय म्हणून हें कितें असो स्टेटमेंट काडून कितें करप की बहुजन समाजाक कळोवन दिवप की बाबा भाजपा तुमची न्हय आनी जातीचेर समाजांत दुफळे हाडप. ही गजाल बरी न्हय आनी ही गजाल पळय आसा न्ही ती काँग्रेसीनी करूं नये. बहुजन समाजाक दुखोवन खंयचो पक्ष अधिकारार येवपाक शकता, खंयचोच पक्ष अधिकारार येवपाक शकना. बहुजन समाज म्हणजे मेजॉरिटी वोटर्स म्हणटकर तांकां दुखोवपाचें पिशेपण खंयचोच पक्ष करचो ना. पूण तांकां चाळोवन घालपाक दुसरो पक्ष तयार सदांच आसता. म्हणून बहुजन समाजांतल्या फुडाऱ्यांनी बी जे सगळे पार्ट्यांनी विखुरलेले आसात त्यांनी हें एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडून दिवचें. आनी आमी सुचयतात की बाबा गोंयकारांच्या इंट्रस्टान, गोंयकारांच्या बऱ्या खातीर BJPत हें जर कितें धुसफूस चल्लें जायत, कितें मिसअंडरस्टँडींग चल्लें जायत जाल्यार ताणें आपले भितर तें मिटोवचें. श्रीपाद नायकान आपलो राजिनामो फाटीं घेवचो आनी परतून ताजो अध्यक्ष जावचो आनी हो संचेती आनी सक्सेना पळय आसा न्ही तांच्या वाट्याचें आनी कोणी तरी सरकारान थंय हाडून घालचें. हो जालो आमचो दुसरो विशय. गांवकारांनू जायात जागे. आमचो तिसरो विशय आसा फुटबॉल फायनलीक खंय
चीफ गेस्ट मुखेल सोयरो आयलो आनी सगळे लोकांक खंय उपदेश दिवपाक लागलो की तुमी फुटबॉल सोडात, क्रिकेट खेळपाक सुरू करात. फ्रेंचींतल्यान उर्दू बरय, बालदेंतल्यान नुस्तें गरय. फ्रेंचींतल्यान उर्दू बरय, बालदेंतल्यान नुस्तें गरय. इंग्लिशींत कोंकणी बरय, दायज तुजे फोंडान पुरय. इंग्लिशींत कोंकणी बरय, दायज तुजे फोंडान पुरय. Many people think that the Devanagari script and the Romi script is like oil and water, that the two of them do not mix. And they say, why complicate things? Let's get rid of one of them. My feeling is very different. I see merit in both the scripts. And I would like to save them both, not only to save them both, but to promote them both. Let's look at the Romi script. I have no trouble reading it. And not only I myself, but there are hundreds of millions of people in Europe, in Africa, in Asia, in the Americas, who know the Roman script and will thus be able to learn Konkani if they feel like it. They can be exposed to Konkani, and there are curious people in all these lands that will reach out to Konkani because the world is becoming a global village. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 21व्या अखिल भारतीय कोंकणी संमेलनाक जे मडगांवां 15, 16, 17 फेब्रुवारीक जालें तातूंत ताच्या निमाणे सुवाळ्याक म्हणजे वेलेडिक्टरी फंक्शनाक निमाणे सुवाळ्याक विक्टर रांजल रिबेरो म्हणून गोंयकार लेखक जो अमेरिकेक स्थायीक जाला, स्थापन जाला, तो आयिल्लो आनी ताणें लोकांक कितें उपदेश केलो की कोंकणी जी आसा ती तुमी दोनूय लिपींनी बरोवंक जाय, दोनूय लिपी प्रमोट करपाक जाय, देवनागरी आनी रोमी. आनी कित्याक तर रोमीन बरयल्या सगळे जगांतले लोक कोंकणी शिकपाक शकतले. आतां विक्टर रांजल रिबेरो पळय आसा न्ही, 13 वर्सांचेर गोंया भायर गेल्लो. पयलीं मुंबय रावलो आनी मागीर अमेरिकेक गेलो आनी अमेरिकेक आतां 56 वर्सां आसा. आपल्या भाशणांतलो पयलो वांटो जो आसा, खुबसो वांटो ताणें कोंकणींतल्यान उलोवन केलो आनी कोंकणी इतली सुंदर उलयलो, स्पश्ट सामकी बार्देजी कोंकणी बार्देजची कोंकणी उलयलो. एक तातूंत इंग्लीश शब्द नासतना बरी कोंकणी उलयलो आनी मागीर म्हणटो आपलें बरयलें भाशण इंग्लिशींतल्यान वाचलें. आनी ताणें त्या भाशणांत कितें म्हणलें की आमी देवनागरी आनी रोमी दोनी वाचोवपा जाय म्हणून. मागीर तांकां आमी सांगलें आरे बाबा वाचोवपाचो प्रश्नच येना, देवनागरी 5000 वर्सां पयलींची आनी रोमी म्हणटा पळय न्ही, ती रोमी स्क्रिप्ट बी तसलें कांय ना, तें कोणें तरी नांव दवरलां, आमी तें दीस रात उजरायता म्हूण हांगा. ती रोमी म्हणटा कांय ना, ती इंग्लीश स्क्रिप्ट आनी इंग्लीश स्क्रिप्ट वाचोवपाचो प्रश्न खंय येता. इंग्लीश स्क्रिप्ट जगांतल्या खुबश्या देशांनी चलता. जगांतली सगळ्यांत दुसरी व्हडली भास, पयली चिनी, दुसरी इंग्लीश. इंग्लीश ती आल्फाबेट जें आसा, अक्षर जें आसा, लिपी जी आसा ती वाचोवपाचो प्रश्नच येना. दुसरी गजाल आनी थंय कोंकणी जगावयल्या लोकांक शिकोवपाचो प्रश्नच येना. कोण तुका देवनागरी समजलें वा रोमी समजलें आनी तातूंतल्यान कोंकणी बरयता म्हूण मुद्दाम कोंकणी शिकपाक येतलो? लोकांक कितें पिशें लागलां? आतां आमकां कितल्यो भाशो समजता, म्हाका फ्रेंच समजता म्हणून हांव दीस रात फ्रेंच वाचतां. कोणाक वेळ आसता, वेळ नासता. आनी कोणाक कानडी समजता, कानडी अक्षर समजता, ते कितें दीस रात कानडी वाचतात. कानडी वाचपा खातीर ताणें केलां. पूण हांव अशें म्हणून अर्थ ना. अर्थ आसा तो की प्रत्येक भाशेक आपली लिपी आसता आनी आपली लिपी म्हणजे ती तिची स्वाभावीक लिपी, भाशेचे जे शब्द असतात ते लिपीन सारके उच्चार करपाक येतात. म्हणून देवनागरी लिपी ही सरकारान आपणायल्या, ही भारत सरकारान सगळ्यांनी, भारत सरकारान, गोंयच्या सरकारान, सगळ्या सरकारान आपणायल्या. आनी रांजल पळय आसा न्ही, ताणें आपलो एक तो विचार मांडलो. ताणें तो विचार मांडलो, विचार कसो जालो? एका लेखकान म्हणलें की आरे कितें जालें, आमचे 3 दीस संमेलन बरें चल्लें, निमाणे कडेन हो आयलो आनी तुमी रोमींत बरया रे अशें म्हणून सांगलें. फुटबॉल मॅचीक हाका आपोवन आनी लोकांक क्रिकेट खेळात रे अशें सांगिल्ले भशेन जालें म्हणून. म्हणटकर ते म्हणटू ही सायड लायन, बारीक गजाल. मुख्य गजाल सांगपाची म्हणजे 56 वर्सां हो जाणटेलो लेखक, एकदम बरो मनीस, फॉरेनार रावलो, अमेरिकेक रावलो आनी तो केन्ना केन्ना गोंयांतूय येवन रावता आनी इतली सुंदर कोंकणी उलयता. ही आमची गोंयकारांनी देख घेवपा सारकी. आमचे गोंयकार मातशे कितें कोंकणींतल्यान पसून प्रश्न विचारले झोप पकून इंग्लिशींतल्यान उत्तर दिता पळय न्ही, ती संवय सोडपाची आनी रांजलाचें अनुकरण करपाचें आनी सगळ्यांनी कोंकणी शिकोवपाक, कोंकणी उलोवपाक सुरवात करची. गांवकारांनू जायात जागे. आमचो चवथो विशय आसा समीर मापारीचो खुनी म्हणजे खुनाचो आरोप आशिल्लो मनीस सुटलो. पळयात हो व्हिडिओ. गरीब दुबळो आयलो जाल्यार
हांव कायदो दाखयता. गरीब दुबळो आयलो जाल्यार हांव कायदो दाखयता. पयसो पावर आयलो जाल्यार हांव कायदो लिपयता. पयसो पावर आयलो जाल्यार हांव कायदो लिपयता. आय म्हजले पुता भुरगी भुरगी म्हणून जीव काबार केलो रे देवा. माझ्या पिकांनीचो आपोर त्यांच्या पुता. आय I accept today's defeat with a clean and clear conscience, with honor and pride, because I'm going to treat the same as a stepping stone in all my future endeavors. Because during the course of this trial, this was one case where I was even severely pressurized by transferring me on more than one occasion from this district of the South and even filing complaints against me for briefing the witnesses whenever the same was required. भारतात आणि पश्चिमेक म्हणजे युरोपाक बी जे कायदे आसा तांचे मुळावे तत्व कितें तर हांव तुजेर केस जर घालता जायत हांवें ती सिद्ध करून दाखोवपा जाय. आनी हांवें समज 100 पॉयंट सिद्ध करपाचे आसल्यार 99 पॉयंट सिद्ध केले आनी 1 पॉयंट जर उरलो जायत जाल्यार बसून तुका सोडपा जाय. कारण तो संशय जो आसा सिद्ध करना आसतना दवरलेलो तो संशयाचे तुका फायदो जो आसा तो तुका दिवपा जाय. बेनिफीट ऑफ डावट शूड गो टू द एक्यूज्ड. असलें कितें तरी जावन पयर समीर मापारीचो जो खून केल्लो त्या मनशाक मडगांवच्या एका कोर्टान सोडलो. आतां हो सोडलो तो बरोबर काय चूक हें सरकार एपिलांत वतकर त्या कोर्टांत ताजेर भासाभास जातली. ताजेर आमी भासाभास करपाची गरज ना. पूण जायते फावटी अशी जाता लोकां मदीं एक जाणविकाय आसता की बाबा अमके अमक्याचो खून अमके अमक्यांनी केला आनी सगळ्यांक खबर आसता की हो खून अमके अमक्यांनी केला आनी अकस्मात कोर्ट येता आनी ते अमके अमक्याक सोडून दिता. मागीर सगळे कडेन चर्चा सुरू जाता की न्यायदेवतेच्या देवळांत पयशांचो खेळ चालू आसा. न्यायदेवतेच्या देवळांत पयशांचो खेळ चालू आसा आनी ताका लागून हें सगळें जालें म्हणून. आनी हे फावटी ह्या चर्चेक आनीक फोर्स कोणें दिलो? फोर्स दिलो तो वकील सार्दिनी जी सरकारा वतीन ही केस चलयताली. ती कितें म्हणाली केस चलता आसतना आरोपी वतीन आपल्याचेर म्हणालें खूब चेपण येतालें. आतां जर सरकारी वकिलाचेर जर चेपण येवपा लागले पुलिसांचेरूय आयल जावपाक शकता, सरकाराचेरूय आयल जावपाक शकता, जज्जाचेरूय आयल जावपाक शकता. आयलां अशें म्हणनात आमी पूण चेपण खंयीय आयल येवपाक शकता. जज नॉर्मली आसतात ते अशे चेपणाक बिपणाक बळी पडनात आनी ते भी ना. आपल्याक जाय तशें आपल्याक जाय तसो निवाडो जजमेंट दितात. पूण बाकीचे कडेन जजमेंट कित्याचेर दिता? जे आपले मुखार आसता ताजेर दिता. तांच्या मुखार कितें आसता हें पुलिसांचेर अवलंबून आसता. तुमी कसले आरोप सिद्ध करपा फुडें चल्ल्या, कितें पुरावे तुमी हाडल्यात, खंयचे पुरावे हाडपाचे उरल्या, हें सगळें पुलिसांचेर आसता आनी प्रशासनाचेर आसता. पूण प्रशासनांत ह्या केसींत खंय तरी चेपण आयला आनी खंय तरी गडबड जाल्या असो लोकांचो समज आसा. हाजेर चवकशी जावपा जाय, सरकारान चवकशी करपा जाय. आनीक जेसिका लाल केस जाल्ली तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली दिल्लीक. थंय बी अशीच गडबड जाल्ली. सगळ्यांक खबर आशिल्लें कोणें खून केलो तो. लोकां हुजीर शेकड्यांनी लोकां हुजीर खून केल्लो तरी पूण तो सुटलो. सुट्टकर मागीर एका सुप्रीम कोर्टाचे जज्जान पयलींचे रिटायर जाल्ले व्हडलें आर्टिकल बरयलें सगळ्यांक तापोवन. मागीर खंयचे तरी कोर्टान म्हाका दिसता हायकोर्टान ती केस परतून घेतली आनी परतून घेवन मागीर उपरांत ताका शिक्षा जाली. ही केस वास्तकर वर्तमानपत्रांनी जेसिका लाल केसीची याद जाली आनी त्या केसींतले भशेन हे केसींतय सरकारान मातशें स्पेशल खास लक्ष घालून एपिलार वचून ते आरोपीक जाणें खून केला अशें लोक मानतात आनी जाचेर आरोप आसा ताका सारकी शिक्षा जातली अशी गॅरंटी करून दिवपाक जाय. हो चवथो विशय हांगाच सोंपता. आयचो प्रोग्राम आमचो हांगाच सोंपता. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात जायात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, अजून कशे रावल्या वोगे. हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जावं दी जागे, दगदगून जावं दी जागे. जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे, जायात